नार्वे श्री हनुमान जयंती मनयली। ह्या देवालयाचे मुखेल आकर्षण म्हणजे ही मारुती मूर्ती एकाच खडपात कोरलेली आसा आणि ही मूर्ती दाव्या हातान एका केळीचो घड जाल्यार दुसऱ्या हातान मेरू पर्वत आणि उड्डाण करताना दिसता। अशें सांगतात की स्वामी रामदास हांच्या शिष्यान ह्या देवळाची निर्मिती केल्ली। पळयात। आम्ही पैकी कोणीतरी शिष्य जे भायर सरलेले त्यांच्यान हो मारुती असो जो कोरलेलो आहा आणि असो मारुती तुमकां खंयच सादारण गोंयांत ना। म्हणजे हो पूर्ण एक खडप हांगा मारबत दिल्ली आहा। हो पूर्ण एका खडपान कोरलेलो आसा केळ्यांचो घड ताचे। हो हातान केळ्यांचो घड पूर्वाभिमुख मेरू पर्वत तिने हातान धरलेलो आहा। उड्डाण म्हणून प्रसन्न चित्तान तो मारुती असो कोरलेलो आहा। पयलीं गणपती कोरलो आणि मागीर हांगा मारुती कोरलो। मारुती अखंड एका पाशाणान दाखोवपाक म्हणजे हे मार्बल ताका टच केलें। हे पूर्ण एक फातर पूर्ण एका फातरान तो कोरलेलो आहा। देवूळ जेन्ना पडलें 2012 देवूळ पडलें पूण ह्या फातराक कांय जालें ना। देवाच्या कृपेन आनी ह्या मारुतीक कितें दिसता 2012 हे पडलें। त्या उपरांत आमचे वाडेकार आनी कोण मंडळी उबारलें देवूळ उबारलें पूण देवूळ जेन्ना पडलें कांयच जालें ना। मारुतीकूय कांय जालें ना मारुतीची कृपा। आनी मागीर आमी 15 मे 2014 जो जीर्णोद्धार जालो। ब्रेस्तार 15 मे 2014 नार्वे देवळार कोणी सगळ्या भक्तगणांनी भेट दिवची आणि मारुतीचो आशिर्वादाचो लाभ घेवचो आणि मारुतीच्या मंदिरांनी बेसे काम खूब उरलेलें आहा। गणपतीचो घोड घालपाचो आमी भक्तगण येवन ह्या हात लावचो आणि ह्या मंदिराचो लौकीक वाडोवचो अशी तुमच्या कडेन नम्र विनंती। 11 तारखेक सारबांदचेवयले कार्यावळीक सुरवात जाली ती काल सोंपली। या दिसांनी देवळात वेगवेगळ्यो कार्यावळी लेगीत तरणाट्या भुरग्यांनी घडोवन हाडल्यो। हनुमान जयंती व्हडा उमेदीन भक्तिभावाच्या उपाट गर्देन जाली। पळयात काय उमेदीचे खीण। आता फाटली 32 वर्सां जाली हो हनुमान जयंतीचो उत्सव असोच चालू आसा आणि फाटल्या 12 वर्सांक नवी मूर्ती स्थापत केल्या नेवळे देवळाचो तेन्नाच्या स्थापनाचो इव्हेंट जाता आणि मदीं आमच्या आठवडोभर कार्यक्रम आसता कितें ओके, तुमच्या कराओके प्रोग्रामांक कितल्या जाणांनी असो सहभाग घेतलेलो? आमचो कॅरिओके प्रोग्राम भुरग्यांनी एक दीस पयलीं प्लॅन केल्लो आणि बेस्ट जालो। सगळे लोक येयलेले आणि खूब लोकांचो प्रतिसाद गावलो आणि सगळ्यांत बरो इव्हेंट जालो। ऑल गोवा आसलो? ना आमचे हांगासले आणि भुरग्यांनी सगळे पार्टिसिपेट घेतला। आमचो न्यू टॅलंट आमच्या भुरग्यांनी सिंगींग केला थंय। रामदादांची शुभवार्ता घेऊन येणारच मी शस्त्र उभारणार। दादा, मी तुला सांगितलं होतं की रामदादांचं वचन म्हणजे काळ्या ढगावरची रेघ आहे। आता जरी तुला पटलं ना शत्रुघ्ना, आज मी धन्य झालो। तू आणि सुमंत्र गावागावात जा। मंदिरातून लोकांना पूजापाठ करायला सांगा। सर्व लोकांनी पूजा अर्चा करून रामदर्शनासाठी रस्त्यावर यावे अशी दवंडी पिटवा। जा, विलंब करू नका। जशी आज्ञा दादा। हां, हे महात्म्या, ते पहा आकाशात दूरवर चंद्रासारखे रम्य यमन दिसत आहे। हे पहा कृष्ण आले। हे पहा रघुराम, सीतादेवी व लक्ष्मण आले। गोवा 365 खातीर संदीप पिळगांवकर।